श्रावण महिन्यातली पहिली परब म्हळ्यार नागपंचम। शुक्रारा दिवचले सयत चडशा वाठारांनी घराघरांनी पारंपारीक पद्धतीन नागपंचम व्हडा भक्तिभावान मनयली। घराघरांनी नागोबा म्हळ्यार नागराजाची मूर्ती हाडले उपरांत पूजन जाले। नागपंचमी निमतान बच्चे कंपनी खोशी आशिल्ली। सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले। दिल्लीचे आदले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हांची 17 म्हयन्यां उपरांत बंदखणींतल्यान सुटका जाली। दिल्लीतल्या कथीत सोरो घोटाळ्या संबंधीत भ्रष्टाचार आनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे फुडारी मनीष सिसोदियाक सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रारा 9 ऑगस्टाक जामीन दिलो। न्यायाधीश BR गवई आनी न्यायाधीश KV विश्वनाथन हांच्या खंडपीठान ह्या प्रकरणात निकाल दिलो। फाटल्या वर्सा 26 फेब्रुवारीक CBIन सिसोदियाक अटक केल्ली। ताच्या उपरांत 9 मार्चाक परतून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीन तांकां अटक केली। CBI आनी ईडी ह्या दोनूय प्रकरणात सिसोदियाक आतां जामीन मेळ्ळा। शुक्रारा लोकसभेत रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024 रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मांडले। 1989चे रेल्वे कायद्यात दुरुस्ती करून रेल्वे बोर्डाचे अधिकार वाडोवन कार्यक्षमताय बरी करपाचो हेत आसा। ह्या विधेयकांतल्या मुखेल तरतुदी भितर 1905 वर्साचो भारतीय रेल्वे मंडळ कायदो 1989 वर्साच्या रेल्वे कायद्यात एकजीव केल्ल्याचो आस्पाव आसा। भारतीय रेल्वेची प्रशासकीय चौकट आधुनीक आनी घटमूट करपा खातीर हे विधेयकात दुरुस्ती केल्या। कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक केशवराव भोसले थिएटराक बिरेस्तारा मध्यराती अचकीत उजो लागलो। पुराय थिएटर लाकडाचो आशिल्ल्यान उज्यान बरोच पेट घेतिल्लो। ताका लागून थिएटर उज्यान लासून गोबर जालें। ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून उजो पालयलो। अंत्योदय अन्न योजन रेशन कार्ड धारकांक सप्टेंबर 2024 म्हयन्यात फेब्रुवारी आणि मार्च म्हयन्याचो कोटा 13.50 रुपया दरान प्रति कार्ड 2 किलो साखर दितले। सवाय धान्य दुकान मालकांनी बेगिनात बेगीन आपलो साखर कोटा भरून अंत्योदय अन्न योजन रेशन कार्ड धारकांक वितरीत करचे। रेशन कार्ड धारकांनी आपलो रेशन कोटा संबंधित सवाय धान्य दुकानांतल्यान व्हरपाक जाय। धान्याविशीं कसलीय कागाळ असल्यार रेशन कार्ड धारकांनी संबंधित मामलेदार वा नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खाते कडेन करची।
बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 हे विधेयक केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लोकसभेत मांडलें। बँकिंग क्षेत्राची चौकट आधुनिक तशेंच वाडोवपा खातीर जायते म्हत्वाच्या बँकिंग कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो ह्या विधेयकांत यत्न केला। प्रस्तावित दुरुस्ती भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदो 1934, बँकिंग नियमन कायदो 1949, भारतीय राज्य बँक कायदो 1955 आणि 1970 आणि 1980 वर्साच्या बँकिंग कंपनी उपक्रमांचे संपादन आणि हस्तांतरण कायद्यांत बदल करपाचो आस्पाव आसा। बँकिंग कार्यावळी सुगम करपाचो आणि समकालीन आर्थीक पद्दतींकडेन जुळोवपाचो हेतू ह्या विधेयकान आसा। रिझर्व्ह बँकेन कर भरपा खातीर UPI वेव्हारांतली मर्यादा ₹1 लाखावेल्यान ₹5 लाखामेरेन वाडयल्या। नव्या डेलिगेटेड पेमेंट्स ह्या फिचरा अंतर्गत आता दुसऱ्या मनशाक तांच्या बँक खात्यांतल्यान UPI वेव्हार करपाक परवानगी दिता। हे बदल करपा फाटलो एकच हेतू जावन आसा आनी तो म्हळ्यार भारतभर ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माचो वापर जावो। गोंयाक नितळ उर्जा मेळची हे खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले। हातूंतल्यो 59 सरकारी इमारती पणजी शारांत आसात। पणजे शार केंद्र सरकारान सौर उर्जा शार म्हणून पयलींच घोशीत केल्ले आसा। कालांतरान पणजेच्यो सगळ्या इमारती आनी घरांचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवन पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा। फाटल्या सप्टेंबर म्हयन्यासावन डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ द कॉंगो देशांत मंकी पॉक्साचे दुयेंती सापडत आसात। मात आता ह्या दुयेंसाच्या केशींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान देशभरात सध्या हुस्क्याची गजाल जाल्ली आसा। हे दुयेंस जनावरां कडल्यान मनशां मेरेन पसरपाक शकता। जोर, तकली दुखप, आंग दुखप तशेंच तोंड आनी आंगभर रॅशेस येवप अशी लक्षणां दिसून येवपाक शकतात। केंद्र सरकारान आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापन करपाचे ध्येय गाठिल्ले आसा। 31 जुलय मेरेन 1,73,881 केंद्रां कार्यरत जाल्ली आसात। आयुष्मान भारत येवजणे खाला फेब्रुवारी 2018 वर्सा सुरू जाल्ली ही कार्यावळ मुळातूच 1,50,000 भलायकी आनी निरोगीपण स्थापन करपाचो हेतू आशिल्लो। केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेत ही माहिती दिली।
म्हापशा दुयेरांतल्या सेंट अँथनी शाळेच्या मालमत्तेची अनवळख्या मनशांनी मोडतोड केल्या अशी माहिती उक्ताडार आयल्या। विद्यार्थ्यांचे पेपर लासयल्या, जनेलां आनी टीव्ही फोडलो। सीसीटीव्हीचो डीव्हीआर चोरून व्हेलो। म्हापसा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। गोयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतून नियोजित गोयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला। देखून जायत्यो परवानग्यो मेळटकीच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेलें सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेंच सुरू करतले अशें लेखी उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिलां। वाळपय सामाजीक भलायकी केंद्रा भायर रस्त्याचेर उबे आनी बशिल्ले दुयेंती। भलायकी केंद्रा मुखार बस सेड नाशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता। ह्या गजालीची दखल आतां भलायकी मंत्र्यान घेतली। भलायकी केंद्रा भायर उबारतले बस शेड म्हणून तांणी आश्वासन दिल्लें आसा। बेकायदेशीर दोंगर कापपाचेर नदर दवरून म्हायती दिवपाची जपसालदारकी हाचे फुडें तलाट्यांची आसा। धोकादायक पालसण्यांचो अभ्यास करपा खातीर स्थापन केल्ले समितीक 3 म्हयन्यांची मुजत वाड केल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिल्या। फोंडें तालुक्यांतलो अली साहब शेख हो गेली कितलीशींच वर्सां रानटी जनावरांक रेस्क्यू करपाचें काम करता। देखून ह्या तरणाट्यान आतां मेरेन सोरोप आनी जायत्या रानटी जनावरांक जीवदान दिलां।
दूधसागर ते सोनावळी रेल्वे मार्गाचेर शुक्रारा फांतोडेर म्हालाच्या गाडयेचे 21 डबे रुळावेल्यान घसरले। हाका लागून रेल्वे मार्ग सध्या येरादारी खातीर बंद दवरला। तशेंच म्हालाची गाडी परत रुळार हाडपा खातीर युद्ध पातळीचेर काम सुरू आसा। पणजे पाट्यावल्या श्रमशक्ती भवन या सरकारी इमारतीतली एक लिफ्ट फाटले कितलेशेच म्हयने बंद आशिल्ल्यान लोकांक असुविधा निर्माण जाल्या। हे इमारतीत काम करपी कर्मचारी तशेंच खासा करून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक बरेच त्रास जातात। एक लिफ्ट बंद आशिल्ल्यान दुसऱ्या लिफ्टीन वचपाक लोकांची राख लागता। देखून जाता तितले बेगीन ही लिफ्ट दुरुस्त करपाची गरज आसा। मदलामाज मांद्रेच्या अंदुमानाच्या देवळात चोरी केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या विनोद रामा पाटेकार हाका मांद्रे पुलिशेन अटक केली। 7 ऑगस्टाक देवळाच्या गर्भकुडीत वचून फंडपेटयेंतले पयशे आनी हेर किमती सामान मेळून 30,000चे सामान तांणी फारायल्ले। ह्या चोरयेचो सगळो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाल्लो। सीसीटीव्ही कॅमेराच्या आदाराचेर चोराक सोदपाक मांद्रे पुलिशेक यश आयलें। कोंकणी भाषा मंडळ रोमी लिपीक पयलींपासून समान दर्जो दिल्ल्याचे सांगता, मात प्रत्यक्षात तांकां रोमी भाशेविशीं आदर ना। रोमी लिपी शाळेत शिकयनात, तशेंच रोमी लिपीत बरयतल्या लेखकांक पुरस्कार मेळनात। मागीर रोमीक समान दर्जो दिल्ल्याचे कोंकणी भाषा मंडळ कशें सांगतात असो प्रश्न ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो अध्यक्ष केनेडी अफन्सो हांणी केला। शाळांनी रोमी लिपी शिकोवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या। राज्यातल्या हडप केल्ल्या जमनींची राज्य सरकारान चौकशी करपा खातीर SIT स्थापन केल्ली, पूण सध्या अशी हडप केल्ली जमीन विकपाचें काम एक मंत्री करता। भाजपाच्या कांय आमदारांनी आसगांवां अश्यो मालमत्ता विकत घेतिल्ल्याचो आरोप आप गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला। भाजपाचे हेर आमदार जमीन विकती घेवप वा विकप असली कामां करतात। हाचे पुरावे आमचे कडेन आसात, वेळ येतकीच ते आमी जाहीर करतले अशें पालेकारांनी सांगलें।
DRDOन सगळ्यात हळुवार फ्रंट हार्ड आर्मर पॅनल आशिल्ले बुलेट प्रूफ जॅकेट तयार केला. 10 किलोग्रामा परस चड वजन आशिल्ले लेवल 6चे सगळ्यात हलके बुलेट प्रूफ जॅकेट जे ऑपरेशनाच्या वेळार घालपाची तांक वाडयता अशी माहिती संरक्षण राज्य मंत्री संजय शेठ हांणी लोकसभेत दिली. ह्या जॅकेटांत हेर संबंधित खाशेलपणां वांगडाच क्विक रिलीज मेकॅनिझमाचे एक खाशेलेपण आसा. बेकायदेशीर गांजो तस्करी प्रकरणात वेर्णा मळणा कुट्टरे आणि कोलवा पोलिसांनी वेगवेगळे कडेन धाड घालून चौगांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या चौगांकडल्यान सुमार 1.5 लाखांचो गांजो जप्त केला. आयज दरेका मळार दादल्या वांगडाच बायलो फुडें येतात. कांय बायलो तर घोवाच्या हातांत हात घालून काम करतना दिसून येतात. हाचो अणभव सध्या दिवचले बाजारात येता. चर्मवाद्य दुरुस्ती करपी एका कारागिराक ह्या कामात ताची घरकान्न मजत करता. चवथीचे फाटभुंयेर पंढरपूरचे कारागीर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले आयल्यात. तांचे वांगडा तांची घरकान्न आसा. ही घोव बायल सध्या वाद्य दुरुस्ती करपाच्या कामात गुल्ल आसात. वास्कोचो फामाद वर्सुकी दामोदर सप्तक 10 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट मजगती मनयतले. हे खातीर येरादारी पुलिशेन मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात. स्वतंत्र पात रस्तो एनजीओ चर्ची कडल्यान IOC जंक्शना मेरेन बंद आसतलो. वास्को आनी मुरगांवच्यान येवच करपी येरादारी FL गोम्स रस्त्या वेल्यान घुवण आयल्या. येरादारी सुरळीत जावपा खातीर लोकांनी येरादारी पुलिशेक सहकार्य करचें अशें आवाहन पुलिशेन केलां. वाळपय ठाणे वचपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या उदकाच्या चेंबराक गळटी लागल्या. ह्या गळटेचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान बिरेस्तारा एक बायल त्या चेंबरान पडून जखमी जाली. हे संबंदी थळाव्यांनी उदका स्रोत विभागाक कागाळ केल्या. मात अजून मेरेन ताची दखल घेवंक ना. देखून बेगोबेग चेंबर दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.